karzan, metong tukar harga balidan, suntosan, samraman, ayang Bapa, tuja templan, ekamona, hastya karzan, metong tukar harga balidan. Tuji gaun hersitau, patka amci ser molkon getau, kurpa tuji labai mon paratau, morsentosan, morsemraman, ayang Bapa, tuja templan, etamona, hastya karzan. Metong tukar harga balidan. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमेन. आमच्या सम्या जेजूची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. बाळका जेजू तेय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया. ह्या संदेश काल ह्या वर्सा जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक आमी तयार करन आसा. देवान मनशाक रचता आसतना पवित्र जावन रचलो. ताचें तें पातक नातल्लें, पूण केन्ना मनीस संवसाराच्या ओडणेक बली जालो गी तो देवा विरोध केलो, पातक आदारलें आनी पवित्रपण ताणें सांडलें. पूण देवान ताका सांडूंक ना. परत देव ताका पवित्रपणान जिवंक उलो दिता. आनी ह्या दिशेन आयचो संदेश जावन आसा, शेगुनाचें जिवीत करता आमकां पवित्र. आमी हर एकलीं पवित्रपणान जिवंक आशेता. त्या देखून जेजू बाळकाताई आमकां बाबडत आसा, भरवोस आसा, पत्यानी आसा. आनी जेजू बाळकाताई बाबडत दवरन आज भारत बंद जाल्यारय व्हड्या संख्यान जेजू बाळकाक मान करूंक, ताका आराधन करन हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर आमी जमल्या. पूण आमच्या जिवितांत शेगून ना तर आमचें जिवीत व्यर्थ, सगळेंच व्यर्थ, वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज. आमचें जिवीत देवाकी मेसवना, पेलाकी मेसवना. तर मागया जेजू बाळका कडेन आमचें जिवीत शेगुणांनी बरोवंक. जर तर आमचें तें कसलेय अवगुण आसा तर ते उमटून काडन शेगुणा बरीत जीण जिवंक जेजू बाळक आमकां कृपेच्या बेसावांनी बरोवन दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. तर आमच्या जिवितांत शेगून ना तर त्या पथका दूख धरन नितळ काळजान निर्मळ मनान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट रांदून बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुदान संपवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं, आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. आमेन. Krista kakut ka
देवा आमच्या बापा जेदना तुजो पोत हांव करितावन जल्मलो तेदना तो सगळें पातक मात सोडून आमच्या सारको जालो ताच्या सवें आमी नवी रचना जाल्या देखून आमच्या आदल्या पातकी सायबाचो सगळो साली सोडून आमकां बळ दी या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्रांनी ताका मोगाची देखून कणवाळ्याचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुसोवंक कारण आसा तरी एकामेकाक बोगसिया तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या बरी जावं पूण ह्या सर शेगुणा प्रास चड तुमचें थंय आसूंक जाय मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्या शिवाय तुमकां मनाचे तुमी जाया उपकारी मनाचे तुमी जाया क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सोम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मरीपात देवा बापाक अर्गां दिया देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार कीर्तन आमी गावया तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सौर राष्ट्र सर्वेस्परा सर पडता सर राष्ट्रा तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर राष्ट्रा देवा नितीवंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीती करचो अधिकार दी अशें तो तुज्या परजे नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सोलोन तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर राष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्याय नीती वृद्धीसा संद्रेम आसा सर शांती शेकान शेक बाळो तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पयरा युफ्राटीस न्हंयेतावन प्रितुमेची अंतपर्यान राजवट सोलो
सुद्दां आयकून भिरावया. Wadaita Kalis moje to santosaita Sarke watin salaita Alleluia 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माते वापरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अशीर दारवटांतल्यान भितर सरा कित्याक नासाक व्हरता तो दारवटो रुंद तो मारोग इस्कळ आनी तांतल्यान पयन करतले पुष्कळ पूण जिविताक व्हरता तो दारवटो ल्हान ती वाट अशीर आनी ती मेळची थोड्यांकच फटकिऱ्या प्रवाद्या विशांत 17 गया ते तुमचेशी बकऱ्यांच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वागटा तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सरंट्यार अंजुरां काडूंक मेळनात तेच परी हर एक बोरो रूक बोरें फळ दिता आनी पाड रूक पाड फळ दिता बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बोरें फळय दिवचें बरी ना बोरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यान लासतात देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजू तेई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो सा फिलिप नेरी 15व्या शतमानांत रोमा लक्सर आसच्या फ्लॉरेन्स म्हणल्या एका गांवांत जल्मल्लो एक प्रख्यात सांत त्याच वेळार लक्सरस एक व्यक्ती आपणाच्या भक्तीपणाक संतीपणाक आनी देवासपणाक नांव वाडलेली जावन आसली हजारांनी लोक तिचे सरशी येतालो तिची बेसावां घेवन पाटी वतालो हिची कीर्त त्या गांवार भोव बेगीनच पासारली आनी तवळच्या पाप साहिबाक लेगून ही खबर पावली जीवी सांतीन म्हूण तिका परगट करी जाय म्हणली शिफारसी थंयसर आयकूंक मेळ्ळी अशें आसता पाप साहिबान फिलिप नेरीक आपयलें वचून तिचें भक्तीपण देवासपण खंयच्या मट्टाचें म्हणून पारखूंक ताचे लागीं विनंती केली
याजक जावन आसलो फिलिप नेरी आपणाची याजकी मुस्तायकी तो काडून दवरता आनी एक दुबळो भिकारी जावन आपणाकच तो नेसयता आनी वाटेर वता आसतना आपणाचे मोचे चिखलांत बुडोवन मेळे करून नावार्दीक जावन आसल्या भक्तीपणाक नावार्दीक जावन आसल्या ते व्यक्तीक भेटोवंक तो वता आनी एका रुमांत आसल्या कदलाचेर तो बसून मुखार आसल्या टिपायेचेर मेळे जाल्ले मोचे घेवनूच पाय वयर दवरून तो बसता जेन्ना ही व्यक्ती देवासपणाक भक्तीपणाक पवित्रपणाक ना वाडलेली भितर सरता तेन्ना फिलिप नेरी म्हणटा बाये म्हाका चड पुरासाण जाल्या बागवून म्हजे मोचे निकळावंकी म्हाका त्राण ना त्या देखून दया करून म्हजे मोचे निकळायशी गी कितें हांवें बागवून मेळे जाल्ले तुजे मोचे निकळावचे जाणाय गे तूं हांव कोण म्हूण प्रख्यात नावार्दीक व्यक्ती हांव हजारांनी लोक म्हजेर शिरशी येता म्हजे लागचें बेसांव घेता आनी घरा पाटी येता आनी तूं मोचे निकळाव सांगताय भिकारी कंसो निकळ भायर थंयसर आसल्यांक ती रागान सांगता ह्या व्यक्तीक भितर येवंक कोणें सोडूल्लें थंय तावन भायर आयिल्लो फिलिप नेरी पाप साहेबाक भेटोवंक येता आनी म्हणटा बापानो हांवें खुद्द जावन पार्क केला जी व्यक्ती भगवंतपणाक देवासपणाक पवित्रपणाक ना वाडलेली जावन आसली हे तिचे भक्तीपण फकत एक नाटक एक आडंबर पोकळपण कित्याक भक्तीपणाचो आनी शांतीपणाचो मुळावो शेगून खालतेपणाचो शेगून तिचे लागीं ना तिचें जीवन आनी तिचें देवासपण एकामेकाक ताळ पडना वैमगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा शेगुनाचें जीवन करता आमकां पवित्र वय जायते फावटी आमचें जीवन एका रितीचो नाटक जाता जायते फावटी आमचें देवासपण एका रितीचें प्रदर्शन जाता जायते फावटी आमची पवित्रताय हेरांक दाखोवचे बरी आमी चलता म्हणजे आमी मुकामळाचें जिवीत जीवन आसा भायल्यान एका रितीचें प्रदर्शन अंतरीक रितीन व्यक्तीस दुसरो त्या देखून आयच्या वांजेलांत आमी स्पश्ट रितीन आयकलें एक बरो रूख आनी एक पाड रूख हांचे मदें व्यत्यास तांणी दिवच्या फळांनी आटापून आसा बरो रूख बरेंच फळ दितलो वायट रूख वायटच फळ दितलो म्हणजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जर आमच्या जिवितांत चड आनी चड शेगूण आसात तर आमचें जिवीत पवित्रपणान भरलेलें जिवीत जातलें चड आनी चड म्हज्या जिवितांत अवगुण आसात तर म्हजें जिवीत तितल्या पवित्रकायेचें जिवीत जावंक पावचें ना
ఆయన बऱ्या वचनांची एक स्लाइड ना बरें हर एका काळार वेळार सदांच करचें आनी हे शेगूण 4 आसात. शाणेपण प्रुडंस ताका म्हणटा हांव, नीत जस्टीस धैर्य फॉर्टिट्यूड, चवथें हळत वा मीत म्हणजे टेम्परन्स आनी हाका इगर्ज मातेच्या दोतोनी प्रकार आमी कार्डिनल वर्च्यूस म्हणटा. शाणेपण म्हळ्यार सारकी वाट विंसून काडूंक आमकां कुमक करचें तसलें. नीत म्हळ्यार हेरांक वा पेल्यांक कितें दिवंक आसा तें आमी दिवचें. धैर्य म्हळ्यार आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार दृढ रावच्यान तें आटापता. आनी मीत म्हळ्यार आमकां जायत्यो सैंबाच्यो वडण्यो आसात. प्लेजर सिकींग वर्ल्ड हाच्या वयर आमी एक दृढ नियंत्रण करूंक तें आमकां कुमक करता. तेच परी म्हाकाच्या भावांनो आनी भयणीनो, दैवीक शेगूण आसात. हे दैवीक शेगूण देवातावन प्रारंभ जातात आनी आमकां देवातय व्हरून पावयतात. भावार्थ बरवसो आनी मोग. भावार्थ म्हळ्यार जें कितें देव आनी ताणें पवित्र पुस्तकांत आमकां उगडापें केल्लें आसा आनी पवित्र सभा वा इगर्ज माता कितें पातयेवंक योग्य म्हूण आमकां शिकयता तें आमी सत मानून जियेवचें. तें आमी भावार्थान स्विकार करून जियेवचें. बरवसो म्हळ्यार सासणाचें जिवीत देवातावन जोडूंक आमी अत्रेगूण रांदचें. एक दीस म्हाकाय तें सर्गींचें राज फावो जातलें म्हणल्यार बरवशान ह्या संवसारी जिवीत आमी मांडून हाडचें. मोग म्हळ्यार देवासोस ह्या सर्व सृश्टेच्या की चड मोग करचो आनी जशें कशें हांव म्हजो मोग करता तेच परी म्हज्या भावा भयणीचोय मोग करचें. हे जावन आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो शेगूण. त्या देखून आमची जिणी आमी शेगुणांनी नेटयजय. कशें एका फुलांच्या तोठांत फुलां ना तर त्या तोटाक सोबाय ना.
कशे का रुकार फळां नांत फुलां नांत तर त्या रुखाक सोबाय ना, तेच परी आमच्या क्रिस्ती जिवितांत शेगूण ना तर आमच्या क्रिस्ती जिविताक सोबाय ना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्याक देखून चड आनी चड आमी आमच्या जिवितांत शेगून रुतां करूंक जाय. थोडे शेगून आमी पळोवया. आयच्या पयल्या वाचपांत सा पाऊल आमकां सांगता, एकामेका सुदारसून व्हरा, दुरसोंक कारण आसा तरी वखसाण्यान तुमचे जिवीत फुडें व्हरा. आमच्या कुटुंबा जिविताक आमी आयल्या तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, माय आनी सून हांकां आमी घेवया. माय थंय कितलेय बरे गूण आसूं दी, एक ना एक अवगुण सून सोदून काडटा. तेच बरे एका सुनेच्या जिवितांत कितले बरे गूण आसात तरी एक ना एक अवगुण माय सोदून काडटा. इशीन बसल्यारय जायना, तिशीन उठल्यारय जायना, झाडल्लें सारकें जावना, इशीन तावन पुसुल्लें सारकें जावना, रांदिल्लें जेवंक जायना, कितें केल्यार कितें तरी सूख आसात. ह्या माय आनी सुने मध्ये पडटा पूत. लेक्चर आवयचें वचोन पावचें पुता लागीं, इशीन तावन बायलेचें लेक्चर वचोन पावचें पुता लागीं. पुतान आवयक आयकल्यार बायलेक जायना, बायलेक आयकल्यार आवयक जायना. हांचे मदें मालगडी कोणी आसा तर तांकां कितेंच पडोवन वचोंक ना म्हणून आमी आमचें जीवन एक
आयल्याव हे घरी काणी करपूंक तुका वायन हुंडो तुका भेटोन दिता मोक्कार जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचे कुर्ते बेसा वोत आमचे कुर्ते बेसा वायन हुंडो तुका भेटोन दिता मोक्कार जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचे तुझे बेसा वोत आमचे तुझे बेसा म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर दिता देव बापा मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नतपरीचेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव सर्वेस्परा तुजी परसा भेटयता ते देणी दयेन मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावर्तन आनी भक्तीन सत म्हणटा तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी ते आमकां भरपूर मेळ म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नाफी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सर्वजें ससन घेवचें उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पर्यंतचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंतपूत जेजू आमच्या विनाची सैमान दिश्टीक पडलो ताचें आमोर प्रणपस जळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र दरबारासो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय उंचरगी तुका जय 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 उंचरगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचरगी तुका जय 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 उंचरगी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्यांत दडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सर मनशां पसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartaso gut purgatuja. तुझ्या पुसा आणि पुनर्जीवन पोणावर मी तुवे आमकां सोडयलाय सौमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्या रगत सवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो सुतो मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या पर झडे मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये सांगाती, बगेवन झुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदोत आनी सर कडेन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. शगुना बरीत जिनी जिवोंक जेजून आमच्या बापा म्हणलें मागणें शिकेलां तेंच मागणें आतां आमी देवा बापा तें उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, जशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळड्यांक पडूंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली, कश्टांतली, पिड्यांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशन अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुर्ती सर पातांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही सुमया, पूण तुज्या पोय सभेचेर भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येताना रजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. माया मोगान एकामेकाक शांती पटयात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे
देव जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती त्या शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी Ciaundia, tu e calzant moja, pavarta cea păinar, samosobodadar. Civita ciaundia, tu e calzant moja, Cea păinar, zamosobodadar. Sasnic civitaso, tu caso conselta, măran păriancicta, Dar Jesus omia tu e, Carzan mojagie, Dar Jesus omia tu e, Carzan mojagie. Civita ciaundia, tu e calzan moja, bawarta cea păinar, zamosobodadar. Stau down so tu ci varto salta sergi cara pauta Dar Jesus omia tu e Calzan mojagie Dar Jesus omia tu e Calzan mojagie Civita ciaundia tu e calzan moja bawarta cea păinar zamosobodadar. Sagor tu curbeso, pervoso patganso, tu ca concet manta, până civanzata, Dar Jesus omia tu e, Calzan mojagie, Dar Jesus omia
जीविताच्या उड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पैणान जामोजो वोडादार जीविताच्या उड्या तुये काळजान मोच्या भावार्थाच्या पैणान जामोजो वोडादार प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन थंच आमकां एकवटताय, तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हें सुद्दां आमकां आयती करूं म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. दयकर बसात. मगाळ भाव बरीरो बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी 4थ्या दिसाचें नोवेन करून आसा. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा शेगुणाचें जिवीत करता आमकां पवित्र. हे सगळे नोवेनाचे नियाळ फेस्ताच्या संदेशा वयर मांडून हाडल्यात. आयच्या दिसा ह्या संजेर हे मिसाचें बलिदान भेटयलां. म्हणत बाप एलास डिसोजा आमचे कार्मेलीत याजक आदी हांगासर डिरेक्टर जावन आसले. तर प्रस्तुत कोटेश्वरा आमचे गोव्यांत आसा. थंयसर बाळका जेजूचें देवासम आसा. थंयसर वडील जावन आपले सेवा ते दिवन आसात. तुमचे सुमेस्त तांचे नांवी तांचो आमी उपकार भोवता. बाळका जेजूचे आशिर्वादान तांचेर आमी मागता. आयच्या दिसा आयच्या विशयाचेर नियाळ दिला. मानदी बाप राजेश डिसोजा कार्मेलीत याजक. प्रस्तुत 1 hour लागसर माटादकेरी म्हणल्या कडेन सान सेबास्टियन फिर्गज आसा. थंयसर विगार जावन ते आपले सेवा दिवन आसात. तांचोय आमी उपकार भोवता. बाळकाजी आशिर्वादां तांचेर आनी तांणी सेवा दिवच्या फिर्गजीचेर आमी मागता. आज ह्या मिसाक भोव अपुरबायन गायन केलां. युनायटेड फॅमिली कॉयर मंगळूरू. तांकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळकाजी आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर सदांच आसूं दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. थँक्यू. मोगत शणो फाल्यां आमी सर्व युवा जाणां पासत मागचो दीस. आज वावराड्यां पासत फाल्यां युवा जाणां पासत आमी मागता. हें वर्स मंगळूर डिएसिजन युवा जनांचें वर्स म्हूण पासारलां परच्या आयतारा दिसा. आनी हांगासर फाल्यां आमी युवा जनांचो दीस संभ्रमता. युवा जनांक प्रत्येक मीस सांजेर 6 वरांचेर आसतलें. देखून 6 वरांच्या मिसाक युवा जनांनी वेळार हाजीर जायचे म्हणून विनंती करता. ब्रेस्तारा पिडेस्तांनी प्रायस्तां पासून मागचो दीस. त्या दिसा पिडेस्तां खातीर सकाळीं 10:30 वरांचेर मीस आसा. तांचे पासून प्रत्येक मागणे आनी तांकां कुमसार जावंक आसले बसले कडेन कुमसार जावंक वेवस्था आसा. देखून दायक करून तुमच्या घरांनी प्रायस्तां आसा जाल्यार तांकां त्या दिसा आपूण हाडूंक अवकाश आसा. कित्याक फुडल्या दिसांनी हांगासर भक्तिकांचो संख्यो चडटना पार्किंग इल्लेशे प्रॉब्लेम जाता. देखून ब्रेस्तारा दिसा तांकां आपूण हाडयेत. सोनवारा दिसा आमी सर भुरग्यां पासून मागचो दीस. सोनवारा भुरग्यां त्या भुरग्यांक सकाळीं 10:30 मिसाक आपूण हाडयेत. त्या दिसा तांचे खातीर 10:30 मीस आसतलें. आनी उरल्या भुरग्यांक सोनवारा सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. 14 आनी 15 तारखेर वार्षिक परब संभ्रमता. जायती मिसां आसात. ती सगळीं मिसाचे टायमिंग्स हँडबिल्स करतल्यांनी आसा. तेणी करतल्यो आसा. ती गरजे भायर आयकून घेया. तांचो सगळो विवर आसा. फुडल्या दिसांनी तुमकां दिलशीतेल्या. भाव भयणीनो, आज बंद आसलें बसनांतलीं. पूण सकाळीं बाळूजेचे अजाप म्हणयत ह्या गुड्यार 10:30 1 वराच्या मिसाक भरून लोक आसलो. जायती व्हडा संख्यान भक्तिकां हाजीर आसलीं. आनी ही एक बाळूजेचे अजाप. आनी ह्या संजेर तुमी इतल्या व्हडा संख्यान हाजीर आसात. तुमचे समेस्तांचेर बाळू जेजू आपले आशिर्वाद वतो. भाव भयणीनो, हर एका दिसा दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या दिशेन कोणी पोशक जावन प्रधान पोशक जावन आदार दिवंक कशी व्हरता जाल्यार आमकां भेटयेत. तशेंच कोणाकी वरवीं दिवंक सडीत मापान वरवीं दिवंक मोन आसा जाल्यार आमकां मेळा. आमी खंयची वरवीं दिजे म्हणून आमी तुमकां तेळशेतेल्या. ह्या दिशेन आदार दिजे म्हणून विनंती करता. सगळो संभ्रम बरे तरेन जाय जाल्यार तुमचो हर एकल्याचो सहकार गरज. भक्तिगणो आमी सांगाता मेळोन बाळका जेजूचे फेस्त संभ्रमचे. देखून सांगाता मेळया. बाळका जेजूक मान करून हें फेस्त संभ्रमया. तुमचो सहकार ह्या दिशेन आमी आशेता. आमचे स्टॉल आसा. थंयसर
नवीस सीडी पोर हांगासर मोकळीक जाली देवनारा एक घरा मेळटा तशेंच नामान बळ जेजू पत्राचे वर्गणी संपली दायक नवीकृत करा थंयसर कोंकणी बायबल डायरी आसा सदांची वाचपां नियाळ मागणी सगळें वाटापता ती तुमी घेया आनी कुमसाराक प्रत्येक वेवस्था स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन आसा थंयसर सगळो दीस ह्या कुमसाराक आसात तुमी थंयसर वचून कुमसार जावयेत देव बरें करूं बाळू जेजू तुमकां सुमेस्ताक आपल्या आशिर्वादांनी बरो उबी रावया मिसाचो आशिर्वाद सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर पददार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून यात क्रिस्तचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा रागच्या बाळकचे नव्यान मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन सोमचो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो येसावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावूस जालें नेणाऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो आजच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तुका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळू जेजू तुजेर सबोर वस्तू जोड आमी हांगासर सांगता मेळ्ळे हांव ह्या संजेर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें आनी ह्या घडये तुजे लागीं प्रत्येक रितीन आमी मागून आसा आमची सगळी मागणी इरादे तुका भेटयता साहित्य भाऊ भयणीक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला सुमया त्या सुमेस्तांचो उडास काडटा तांचे पासून आमी मागता तशेंच आयच्या दिसा आमी वावराडे पासून मागता बाळू जेजू सुमेस वावरेड्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर विविध रितीचे व्यक्ती विविध रितीचो वावर केल्ल्या वरवीं आमचें जिवीत सलीस जाता बऱ्या तरेन जिवन जाता गरजेचे वस्तू आमकां मेळटात सवलताय मेळटा सेवा मेळटा ह्या खातीर सर्व वावराड्यां पासून आमी तुका अर्गां दिता आसतना वावराड्यांचो वावर तूं आशिर्वादीत कर प्रत्येक जावन विविध तरेचो वावर करना आसा जायतीं जाणां सागोळीचे वावर करतात त्या वावराक फावो तो प्रतिफळ मेळना जावं पुरो चड पावस वा पावस उदक उणें जाता रोग पडटा आनी कितें जाता जायते कश्टां सांपडटात तसो त्यांच्या वावराड्यांच्या आदाराक तूं पावस सोमया आनी जायते जाणां विविधीचो वावर करना आसा परगांवांत वावर करतात जायते जाणां जे कामां गेल्यात देखून जायते जाणां बरें काम आशेतात तांकां बरें काम फावो कर जेजू तशेंच विविधीचो वावर जावं आमच्या घरांनी आनी हांगासर ह्या पुन शेतांत जायते जण वावराडी वावर करना आसा तांचो आमी उडास काडटा तांचे पासून मागता आदी वावर करन देवा दिन जाल्ल्या ससनाचो विशय मागता तशेंच आमचें सदांचें जिवीत बऱ्यातन जिवनच्या खातीर जायत्यांचो आदार आमकां लाभता तांचो सुमेस्त उडास काडटा तांचे पासून आमी मागता तशेंच जायत्या पिडेस्तांनी मागोवंक विनंती केल्या सर्व पिडेस्तांचो आमी उडास काडटा थोडी जाण अवघडा समटून कश्टून आसा तांचे पासून मागता विविधच्या पिडे शिडी बाळो जेजू जायते जाणां कश्टता तांकां तूं आपूण गुण कर जेजू सांगतच ह्या परबेक जायत्यांनी आदार दिला पयशे रुपार वस्तू रुपार सेवे रुपार आनी जायते जाणां ह्या फेस्ता खातीर मागतात हांगासर आमच्या भक्तिकां खातीर मागोन आसात त्या सगळ्या भक्तिकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर सोम्या ह्या संजेर हांगासर तुज्या हाजीरपणांत आसच्या ह्या सर्व भक्तिकांची मागणी बाळो जेजू तुजे मुखार समर्पिता तांकां सोमेस्तां तूं आशिर्वादांनी भर जे कितें मागणी तांच्या काळजांनी ती घेवन आयल्यान जेजू ती सगळीं तूं आशिर्वादीत कर ही मागणी तुका भेटयता सांगता आमी मागता हे भाग्यवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी अज पितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव ती गुकललो आसता तुका पातीन उलो मारतल्या सकटान दायेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर आमेन आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी खुशी सगर जाता तशी सुमसरान सांग आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षकांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणें देव नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जे नमान मोरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉलचे कुशें जेजो ती मरे देवाचे मे आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आमच्या मदें जेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी तसत आनी सदां सर्वता जेजू बाळका आमचे दिसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे
महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बाळका आमचे जिवी तुझ्या हाताने समर्पित हांव सांगत आमी मागता ये अजबाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलतीची दिस्ट घाल म्हूण तुझे मुखार सरपळून आमी मागता तुझे इतले बिरमोतेन बरोल्ले मवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आणि इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवूं दी काड आमचे सर कश्ट आनी निरासपण तुझे कुमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका काळजांत अर्गां दिता हांगासर येवंक तुज्या आशिर्वादान जोडूंक फाव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता आनी सांगता आमी मागता ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळटी आमी वर्णितेल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमचे सगळे पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाचे मारेफाक तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत सोडून दी स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. जेजू बाळकाचो आशिर्वाद आतां आमी घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पळयतात ना समेची येता राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन.